पुराय राज्यात केबल कप्पाचे प्रकरण सद्याक गाजता. हे केबल कटिंग ड्रायव्हा फाटलो वीज खात्याचो ईई काशीनाथ शेटये सध्या हायलायटात आसा. मुरगांव कारवायेक गेल्ले कडेन शेटये आनी आमदाराचे बरेच वाजले. पळयात. तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें दोन आमकां सांगलें दोन क्लोज करा म्हणून. एकूय करपाक सांगू ना. हांव सीएमा कडेन तो उलय आनी म्हज्या चिफाक सांगा न्ही मातशें हांव बंद करता. तूं नाका, सांग. तू सद्दां बंद कर नाका. तू कर नाका. हांव उलयतां. बरें केबल काडपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? आतां इतल्या वर्सांनी तुम्ही आतां येयला जागे जाला. पूण बरें न्ही सर ते आतां cable. जागे जाला. बरें तूं कितें काडनाका म्हणटा. नाका काडनाका सद्दां आसूं न्ही. ओके. वीज खात्याच्या प्रॉपर्टीत ट्रेसपासिंग करतल्यांचेर तशेंच कारवाय अडयतल्यांचेर एफआयआर करतले शेटये म्हणटा. सरकारी कर्मचारी आसतना एक्टिविस्ट जावचे न्ही. एक्काय मनशाचेर एफआयआर जावंक दिवचो ना. हिम्मत आसल्यार म्हजेर एफआयआर करची. आमदाराची चॅलेंज. ते बोगदा बार्राक आनी तूं ते सोरो पिवन आमच्या लोकांक त्रास करता तांकां तूं आमकां बंद करनाका म्हणटा इज नॉट करेक्ट न्ही. तूं वोट बँक पॉलिटिक्स तुमी करा पूण आमच्या हितून येवन एक्सेस करून ते सोरो पिवन आमच्या बायलांक गाडयो मारप म्हाका कित्याक बंद करपा न्ही. इट इज अ ट्रेसपास. वी आर फायलिंग एन एफआयआर ऑन दॅट न्हू. आमी आतां पुलीस प्रोटेक्शन मागता न्ही फाल्यां पडटे आनी पळयता तो दिना जाल्यार वी वील से. आनी ही हॅज सेड डील स्पीक टू सीएम न्ही. And he is not an officer, he is an activist who is working as an officer. आणि ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता. तुझ्याकडे कापासतात आसा तू एफआयआर घालून दाखय. हांव तुका चॅलेंज करता कसो तू एफआयआर घालता तो हांव पळयता. एफआयआर घालपाची आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल. कित्याक हांवें स्टॉप केलेलें आसा. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना. आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना. कित्याक ताका ओपन चॅलेंज करता. फुडलें ताका जाय तें करूं न्ही. फाटली 2 वर्सां खंय हो रस्त्याचो इशू सुरू आशिल्लो. ह्या केसीत सगळ्यो गजाली लक्षात घेवच्यो पडटल्यो. शेटये आनी आमदार दोगांय जाणांचे कांयच चुकुना. सीई स्टीफन फर्नांडीस उलयलो. And this issue also we need to say again, this is also a sensitive issue. I really don't know if this access is closed, whether the people who have built the houses they have an alternate access or not. Government interference will be there. Being an MLA, he must have come. I would not say what Kashinath did is wrong. I will also not say what MLA sir has done is wrong. So these are, you have to balance it and you have to see how we can resolve it by taking both the parties. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.